होईना तरी आस्था विशेष आशेव सूर्य धरी ठेवता मुझे कालके सोप्रा उसको आकार तुझे ससी देवा तुझे ससी देवा तुझे ससी दिसो माका मेटा सर्गात सरची तुझी देणी सर्व आकुलतीची आज ओढू माका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी कोणी नाही फोन त्यांची गाडी S16 कंचे म्हणतात
87. Sự Christa tươi ami mê nhau tật ta trên sơ về ami chi thế nhau sự ta chết tươi ami tì rao tao tật ta trên sang gà ta ra suốt sơn lời thế nhau Jesus Christ melia प्रथमोठला महिमा आणि पदवीताची ससना ससना जर ख्रिस्तात आम्ही मेल्यात ताचे सोवे आम्ही जियेतेल्या जर ताचे आम्ही तिरावतात ताचे सांगता राजभर सलतेल्या बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सगळ्या आसूं तुमचे सवय असो. क्रिस्ताचे मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो पीटर लाजरस रोड्रिगस हाची निर्जीव कूड मातये पोंदच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या आनी ताच्या पासून मागच्या खातीर देव ताच्या आत्म्याक शांती फाव करून दी आनी सरकारांत संत भक्तांच्या मेळान ताका मेळोवन दी. सांगातास ताच्या दुखेस्त कुटुंबा पासून तुमी मागया. ताच्या तिनी पुता पासून तूं एल्ड्रीन अलिस्टर आनी आयन्स्टायन पासून तुमी मागया आनी समेज ताच्या मोगाच्या भावा भयणी पासून तुमी मागया. देव ह्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन दिवन दी आनी उणो पडलो जागो तो ताच्या उपस्थिती द्वारे तो भरून दी. प्रार्थया. सर्पदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबडतान आमी वळखून घेता. ताचे सगळे मरून गेल्ल्या आमच्या भावाक पिटा लाजरसाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवीत जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या समिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेताने राजो चलयता ससनाच्या ससना.
सांब पावलून तेसलिनीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरी जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सदमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना. फर्माणेचे गरजवणेक, श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सुमीस स्वता सर्गिंतांव देंवतलो. तवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवरून मौन गेल्लीं पयलें उठतलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखोल व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजोवन दिया. देवाचें उतरें. देवाची वडपकार.
सजना होसोना हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या त्या वेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या दनिया जाणत्या आणि बुद्धवंता ताण लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जू तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलभ म्हजें वजें हळू देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता पुन्हा जिवंत क्रिस्तातय मोगाच्या भावां भयणीनो आयचे पयले वासाप तशेंच सुवार्ता तुमी आयकले जाल्यार थोड्या संगती तातूंत आमकां बुजोवण दिवचे सकत तसले आमकां आयकूंक मेळटात पयल्या वासाप आमी आयकले जाल्यार 3 संगती थंयसर आसात पयलो विशय जावन आसा मरणाचो विशय घेतिल्ल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय तवळ हेरां बरी तुमी खंती बरीत जावची नात मरणाचो विशय घेतिल्ल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय तेन्ना तुमी बरवसनांतल्या हेरां बरी खंती बरीत जावची नात दुसरो जेजू जिवंत जाला हे आमी सत मानता जाल्यार तोच जेजू आमकां जिवंत उठयतलो आनी तिसरें आमी सक्कड सोम्या सांगात आसतल्या देखून हें सांगून एकामेका बुजवण दिया 3 संगती मरणाची खरी स्थिती जेजू जिवंत जाला तर आमी ताचे सवे जिवंत जातल्या आनी सोम्या सांगात आमी आसतल्या हें सांगून एकामेका बुजवण दिया 3 संगती आमकां हरी ऐकल्या की जिवंत आसतना आमी एकामेका पळयता बेडता आमकां कळीत आसा कोण कितें कशें तांचे विशयांत आमकां समजता पूण मरण पावल्या उपरांत जेजू पुना जिवंत जाला आमकां सगळ्यांक पुना जिवंतपण आसा म्हणून भावार्थान आमी पाती येता पवित्र सभा आमकां शिकयता मालगड्यान आमकां शिकयलां पूण हें पाती येवचें कशें कित्याक येदोळ पर्यंत हे संवसार सांडून गेल्ले कोणी पाटी येवनात कोणी आमकां येवन सांगूंक ना पुना जिवंतपण आसा थंय आमी जेजू सवे आसतल्या म्हणून एक गडीत हें बरी आसा एक स्त्री गर्भस्थीन जावन आसली आनी जवळें भुरगें थंयसर आसलें आनी गर्भांत आसलें हें भुरगें प्रसूतपणाचे दीस लागीं पावता आसतना एकामेका उलयतले तांचे पैकी एक भुरगें म्हणालें आनी थोडोसो तेंप आमी हांगासर आसतल्या उपरांत हे आवयचे गर्भ सांडून आनी एका संवसाराक आमी वचोंक आसा थंय गेल्या उपरांत पयलें आमी आमच्या आवयचें तोंड पळयतल्या आनी आवय आमकां पळोवंक मेळटली ताच्या उपरांत बापूय आमचे पयलें गेल्ले भाव भयणी कोण आसात ते सगळे आमकां पळोवंक मेळटात थंय आनीकच संवसार थंय सगळे आमकां पळोवंक मेळटात त्या वेळार आनी एक भुरगें म्हणालें ना तें बरें बेश्टें एक पोटी हांगातान आमी भायर पडल्या उपरांत आमी मरता नाच जावन वेता आखेर जालें
जर आमी गेल्या उपरांत आमची आवय आमकां पळोवंक मेळटा जाल्यार आतां कित्या दिसना. आमचे पयलें गेल्ले व्हड भाव भयण आसा जाल्यार बाय धाकटो आसा जाल्यार तें कित्या पाटी येवन सांगनात हे वेगळी एक पोटी भायर ये आमकां तूं जाय, कित्याक येवन आपण व्हरिनात, ते कित्याक येनात, कित्याक आमचे लागीं उलयनात. आनी अशें तांचे मदें मस्त एकामेका तर्क जाले आनी आख्या जाता आसतना एक तो दीस उदेलो, जवळीं भुरगीं जल्मले तक्षण तांकां आवयचें तोंड पळोवनशें बाग फोव जालें. ताचे पयलें जल्मल्ले बाय धाकटो आनी कोण आसा ती तांकां मेळ्ळी, तांच्या सांगाता खेळोंक सुरू जाली आनी तांच्या सांगाता बऱ्यान ती जियोंक आराम केली. आतां परत्यान ती स्त्री थंयसर गुरवार जाता आसतना ही भुरगीं उलोवंक लागली. आमी पोटांत आसतना म्हणटाले, हांव गर्भांत आसतना म्हणटाले आमी आमकां आनी एक संवसार ना, पूण आतां आनी एक थंयसर भुरगें तयार जाला, ताका आमी कशें सांगचें जायना. थोड्या सांगतीन एक अणभव जावचे बरी भुरग्याक करया सोडल्यार परत त्या गर्भांत वचोंक जायना, तें सांगूंक जायना. अशेंच हो संवसार सांडून गेल्या उपरांत हांगातान आमी गेल्या उपरांत जेजूचें मुखामोल आमी पळयतल्या. मोरी माय थंयसर आसतली. आमचें पयलें कोण मालगाडीन गेल्यान या कोण आमच्या कुटुंबाचें गेल्यान थंयसर आमकां मेळटात, तांकां आमी भेटतल्या. पूण ह्या भुरग्यां बरीच आमी उलयता आनी थंय गेल्या उपरांत आमकां हें सूख फावो जातलें. तर आमी जेजू पुना जिवन जाला म्हण पातयेंता तर आमी ह्या संवसारांत आदेश जावन येता आसतना थंयसर जेजू सांगात आमी आसतल्या. हेंच सांगून आमी एकामेकां बुजवण दिवंक जाय. आनी हो आमचो भाव पिटर ह्या संवसाराक अंतरून गेला तर सर्गींच्या सुखाक जेजू सोबे मोरये माये सांगाता, सर्गींच्या दुता सांगाता आमच्या फुडें कोण गेल्या तांच्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत आसा. इतले वर्सां संवसारांत आमच्या सांगाता तर आतां सर्गी फुडें गेल्ल्या तांच्या सांगाता तो आसा. तर मोगाच्या कुटुंबादारांनो, भुरग्यांनो, हो आमचो भाव सर्गींच्या सुखांत आसा, जेजू सोबे आसा म्हण जर आमी पातयेता जर आमची चिंता तर खंडी जर आमकां हेरां बरी आमी कती बरी जावची ना, बेजार आमकां जावची ना, आमकां संतोश जातलो कित्याक आमच्या कुटुंबाचो एक सांदो जेजू सोबे आसा. आनी आयचें सुवार्थ आमी आयकलें जाल्यार येया म्हजे चडशे सोमेस्त तुमी कश्टांतले न्हू आनी वजान वयतालो न्हू. हो भाव आखरेच्या दिसांनी कश्टांत आसतना पिड्यांत आसतना ताका देवान आपयला. ज्या संवसाराचे कश्ट पुरो सर्गींच्या सुखाक ये म्हण ताका ह्या कश्टांत निवरावन ताका आपयला आसता. तोच जेजू सर्गींचें सूख ताका फावो करून दी, दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण धाडून दी म्हण आमी मागया. आमेन. मोगाच्या बाबुनीनो, देव आमचो काकुरदार बाप, तो आमकां सदांच आयकता. ताच्या लागीं आमी उलोवया आनी सर आमचो गरजो आमी ताच्या मुखार दवरया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा करण आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक, धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचे देणें दिवन ताच्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावाक लाजरस पिटराच्या आत्म्या ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी ताच्या भक्ता सवे ससनाचो संतोष भोगूंक म्हाका फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या लाजरस पिटराच्या मोरणा मारिफात दुखेस जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडये मोरणाचे तणीर आसल्यांक बऱ्या मोरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडांत बली जावन अवचीत मोर्न पावल्ल्यांक आनी
फावती तयाराय नासतना मौन पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर आमची खासगी ते सभा आमी देवा मुखार दवरया. हे सर पळयदार बापा, आमी उसारलेली सर मागणी तूं दयान आयकून घे. तुज्या सकरा आमच्या बाबा लाजरस पिटराच्या आत्म्याक शांती फावो जावन दी म्हणून मागता. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नबी आमीन. बागेतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये खणीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोदले मेणे शिसूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मुझे शिसूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मुझे. म्हज्या मोगाच्या भावनीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सबेदार देवापाक मानता आसलें जावन मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या आणि त्या क्रिस्ताच्या देवा सर्वस्व देव म्हणून घेऊ. सुरेश आमच्या कनवळे बापा, तुझ्या सकरा लाजरस पीठ सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पित हांव. जेजूक आपलो सोडूनदार म्हणून ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ मुनसिबीदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतेन आमी तुजे लागीं मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सरस्प तुमचे सुवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वरात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्रदारी सुस्नाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. हे मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवीताचो भरोसो उदेलो. हे मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता. सुरेस्परा, तुज्या बावार्थाची जिवीत सराना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सस्नाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्रत्व्यान दडून ही देणी पवित्र कर मी मागता.
जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस भरून सोंसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच बरें जेवंतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी एकलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यांनी ससणी कर्राचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशे पासोत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Babarto so good for good to ya. सोमलिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेर आमी समेजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर आमी नम्रतेन मागता. सरीसपरा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी प्रासीस आमच्या भगयन बापा पेटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्पराम तुझ्या साकरा पिटरला जरसची काकुळत कर, ताका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेलाय. जसो पवित्र स्नानावर जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुन्हा जिवन जावं. पुन्हा जिवनपराचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाच्या माये संगती, भाग्यवान सुसेती सपती, भाग्यवान धर्मदुता, भाग्यवंत लुईस गोंजागा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वितार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराचे आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताहडें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परा सर वाटेंतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताची येणे भरोशा नर्ततल्यांक आमकां तुवें उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी वरमें तुका शांती दिने कोणान सांबाळ तूं जी तरे राज्य चलयता शस्नाच्या शस्नाक स्वयंची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सुवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जिवनां आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुमचे भितर आमच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली Uria buria, ishta karya, ye kalsa mucha, sumya Jesu, yenya swade, raka ambuja, sergi manan amkam posya amajiwa. Kunti dukan kesawauran amca wishewa Puna jiwan ponan amca dunia dewa Sasnik buta sabuk sabuk amca baba Gaulia buria Krista kaya Ye kalsan muja Sumya Jesu, Inya Swadi, Raka Ambuja, Survundara Basai Leila, Sumsra Uswara, Patka Marna, दाम सोडयल्या आमच्या दारोगा पाटय उसवाड दावंडय काळोख दडतल्या तुझ्या दाखय दयेन वाट पळची तुझ्या मोगाच्या गोवड्या बुऱ्या इशा कर्या ये काळजात मोच्या Sumya Jesu, येण्या स्वादी, राखला तुझ्या. मनशापासून मोनी जाल्ल्या आमच्या सोम्या, देव पाटी किते मोगाक तुझ्या धन्या. हेर कोणीच तुझे बरी मोग केलो ना. संसार सगळ्या कोण तुका मेळना कुर्या बुऱ्या इश्टा कर्या
प्रार्थुया. प्रतिवंत बापा, हे आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेक जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणाक तुवें पोसलेल्या आमच्या बाबाक पिटर लाजरसाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. देखून बसा. आमच्या बाबाच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागून 7व्या दिसाचे मीस ह्याच हप्त्यांत सोनवारा दीस हांगासर सकाळीं 8 वरार आमी भेटयतले. कुटुंबदारांची विनंती आसा ह्या मिसांत वांटेली जावन तुज्या आत्म्याक सासणेक विशय मागच्याक. आतां श्रद्धांजली भेटोवन सासनाचो विशय मागून सांगताच तुगेच कुटुंबाक बुजोवन पाठोवन हांगा मुखार येता वाड्याची गुरकार श्रीमती ग्रेसी मंतेरो. हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण. जो कोण म्हाका सतमंता तो मोरात तरी जियेतलो म्हणल्यार जेजूच्या पवित्र उतरांचेर बरवसून देवादीन आमचो भाव लाजरस रॉड्रिगसाच्या निर्जीव कुडी बोवारी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ली हांव आसता. ताच्या संवसारी जिविताक आदेवस मागोवन ताका अंतीम नमान पाठोवन श्रद्धांजली अर्पण करच्याक हांव तुमचे समोर उबी आसा. उदेंतींत उदेल्लो सूर्यो अस्तमतेन बुडटा. सकाळीं फुल्लें हर एक फूल सांजेर बावता आनी हर एक आरंभाक एक अंत्य आसा. त्याच परी जल्माल्लो हर एक व्यक्ती ह्या जिवी मरण पावता. हें जावन आसा प्रकृतीचें नियम आनी देवाचें निर्मोणें. ह्या संवसारांत जल्माल्लो हर एक मनीस संवसाराच्या तात्कालीक जिविता उपरांत मरण म्हणलो आकडो उतरोवन ससनाचें जिवीत आपणायता म्हणलें भावार्थाचें सत दुखी बेजारायंती बरवशेचें किर्ण आमचेर फांकयता. ह्या संवसारांत देवान रचयल्ल्या हर एक रचनेक देव तांचेंच म्हणलें एक मिसांव दिता. शेतान किर्लोच्या तणाक सयती देव ताचेंच म्हणलें मिसांव दिवन ह्या संवसारान तणाचें मिसांव संपून करता. असलेंच एक जिविताचें मिसांव आपणावन ह्या संवसारान जल्मोन 60 आनी 5 वर्सांच्या आपल्या जिवितांत आपणाचें मिसांव आसलें संपूर्ण करून पोरच्या दिसा जुनाच्या 19 तारीखेर सकाळीं 8 वरांचेर कॅन्सराच्या पिडेक वळख जावन देवाच्या मोगाच्या आपोवण्याक फाळो दिवन आपणाच्या संवसाराच्या तात्कालीक जिविताक पूर्ण विराम घालून सर्गींचें सासणीक जोडच्याक ताचो आत्मो सर्गराजाक पावलां काडून गेला आसता त्या वेगळ्या सराचें दूख सोसून व्हरोंक असाध्य म्हूण भोगता तरी देवाच्या कुशेक खालती मान घाल देवान आमच्या भावाक दिल्लो आत्मो फाटीं दिवचें अनिरिक्षीत जावन आसा.
देवादीन आमच्या भावाच्या जिवितांत नदर मारली तर तो बॉनाव्हेंचर रॉड्रिगस सांतान रॉड्रिगस हांच्या 13 जाणां भुरग्यां पैकी 500 जावन आसा. भरिल्ल्या कुटुंबांत नेल्लीकारांत गुरी कानाडा म्हणल्या कडे एप्रिलाच्या 4 तारीखेर 1908 इसवेन भावां भयणीक मोगाळ आनी मोवाळ भाव जावन जल्माल्लो जावन आसा. आपणाचें शिकाप जाल्लेंच दुबायंत 30 आनी 2 वर्सां काम कर सर ताच्या भावां भयणींक मोठो सहकार दिल्लो भाव तो जावन आसा. 2 वर्सां आदीं रिटायर्ड जावन ह्या वामनजुरान सांजुजेक समर्पीत केल्ल्या फिरगजेन ताची वस्ती केल्ली आसा. 1985 इसवेन फेब्रुवारी 2 तारखेर फ्लोरीन रॉड्रिगस हिचे लागीं लग्न जावन ती 20 आनी 3 वर्सांचें लग्न जिवीत जियोवन 20 आनी 8 इसवेन सप्टेंबराच्या 2 तारीखेर अंतरली जावन आसा. आमच्या भावाक ऑल्ड्रीन आलिस्टर एन्स्टन म्हणल्या तेगा चेरक्या भुरग्यांचें देवान दिल्लीं देणी जावन आसात. लाजरस मोगाळ भाव ताच्या भावा भयणींक मोवाळ बापय ताच्या भुरग्यांक जावन आशिल्लो. ताच्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन बऱ्या फुडाराची वाट ताणें दाखयल्या. कोणी कितेंय विचारल्यार ना म्हणचें ताचे कडेन नातुरलें. कितें तरी सहाय धन ताचे तावन मेळटलेंच. वाड्यान तो मोठव्या अवदेक आशिल्लो तरी सक्तांक तो परिचीत आनी गरजेवंतांक तो पावला. बरें फालें आसा तर कितें गरज आसा तें ताणें केलां. ताणें वाड्यान केल्ली सेवा आमी ताका ऋणी जावन आसा. रॉड्रिगेसा केल्या कुटुंबांत जल्मालो हो मोगाळ भाव जायत्यांक मोगाचो जावन आशिल्लो आज हें फूल बावून गेलां. ह्या भावाक ह्या संवसारांत आपुरबायेचें जिवीत जियोवच्याक बेसांवांनी भरिल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पाठोवया. तोच सर्गीचो देव 60 आनी 5 वर्सांच्या आमच्या भावाच्या संवसारी जिवितांत मनशा सैमाच्या ओडणेक कळीत आसून ह्या कळीत नासता जर कितेंय पथकां आदारल्यान जाल्यार आनी हीं पथकां ताच्या ससनाच्या जिविताक अडकळी जातीत जाल्यार तोच बॉक्सनेचो बाप आमच्या मागण्या आनी विनवणे मरिफात आमच्या भावाक बॉक्सने पाठोवन ताचो आत्मो आपल्याच्या गोपान भक्तांच्या वरान स्विकार करून निरंतर सासनीक जिवीत फावो करून दी म्हण मागया. आज ताच्या मोरना विमती दुखेस जाल्ल्या भावा भयणींक विक्टर, हिल्डा, देवादीन जोकीम, रोजी, लीना, मोंती, हिलरी, डेनिस, बासिल, विवेक, फादर जॉर्ज, मतायस तशेंच मोगाचे भुरगे एल्ड्रीन, एलिस्टन, एन्स्टन दुखेस जाल्ल्यान खरें. तुमकां उतरां वरवीं बुजोवन दिवंक शकता मात्र तरी ही बुजोवन तुमच्या दुखा मुखार कांय न्हय. तुमचें दूख थांबोवंक देवाक मात्र साध्य. तो सुदेव तुमकां सांबाळून दी आनी बुजोवन दिवन दी म्हूण म्हजें मागणें. देव तुमकां राखून दी म्हूण आमचें प्रार्थन जावन आसा. तुज्या आत्म्याक मेळच्याक शांती भेटयल्या पवित्र मिसाची बली अंतीम नमन करून तुका ही आमची मोगाची श्रद्धांजली. आदेवस तुका भावा, आदेवस. परत सर्गी मेळटा पर्यंत आदेवस. ससनाचो विशेप दी ताका सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय आनी ताचो आत्मो विशेव घेवन दी.
उपकार बावडची 2 उतरां. कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार हांव बावडटां आमच्या विगार आनी सहायक विगार बापांचो, मीस भेटयिल्ल्या सर्व याजकांचो. उपकार हांव बावडटां आयवर नेटो हाचो. ताणें विशेष ताची साखरी कन ताची विचित्र जतन कन काण गेल्या. तशेंच फादर मोल्लस आस्पत्रेच्या डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, हेलेन लोबो, लीना पिंटो, सेक्रेड हार्ट वाडाच्या नर्सिंग स्टाफ असो, वाड्या घरांचो, सैऱ्या दैऱ्यांचो, इश्टा मंत्रांचो. सर्वांक देव बरें करूं. Sini ya. Di sini ya. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावन सो कायतो बाबडताचे सालीबारपणे फलताना धन्या देवाक दिन वाचून प्रार्थुया. हे आमच्या भावाची लाजरस पिटराची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्म भगवताच्या मेळ्यान मेळोवं अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्निंग रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंतसो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो, ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो, ताका मेळोवंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत देवन परमेश्वर अदीन स्वागत करो. अब्राहमाच्या कोपा देव तुका वरण पावो. सजनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभो आनी निरंतर प्रकाश ताचे भूदयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हूण तीर भरवशान पतयता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यानी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या येवकोडाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सरस्परा, आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक लाजरस पिटराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती भवार्थाच्या उतरांनी एकामेका बसवून दिशे कर. अशें क्रिस्त सोवें पावोवन तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जीव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुका वैकुंठान घेवन वरो तुज्या
तुका स्वागत करो आणि सर्गीच्या जेरुसल्या शहरा वरून पावो दयक नायका कुरीस धरपी आता मुखार वेता पुरुषावाक येदोळू कोणाय मरणाचेर दिश्ट गेल्या तांणी कुर्सा फाटल्यान पुरुषावार सिमितेरीक वेचें कोणा कुडीचेर दिश्ट घालूंक जाय 2 कुशींतल्यानी येवचें आनी मदें पुरुषावाक मेळचें भक्तीन आनी शिस्तेन आमी सिमितेरीक वचीक सुमकुया
प्रार्थना समय जेजू क्रिस्ता 3 दिसपणांत विषय घेऊन तुझेर विश्वास दवरतल्यांचे पण तुवें पवित्र केले जसे जरी कुडी निकेपून ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो बळयतात हे आमचे प्रार्थना म्हणून घे ज्यापणांत तुझ्या सक्राक शांत विषय मेळो थंच आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करताच तुझ्या मुक्कामळाच्या उडासान उजवाडान ससनाक प्रकाश बघून ताका पवय तूं जियेतानाच वसरयता ससनाच्या ससनाक आमच्या बाबाक पिटर लाजरासाक ज्या जिवितांतलो आपल्या सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले फुडें सर्ती अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सम्याचे आधीन करुया सम्य आपले शांतींत ताका वेंगू आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन जावं आमच्या बाबा वसत आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हणजे तें जियेता तो म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या पंडार तुरडलय सुम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराग तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुझ्या रासन घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नानावरी नितळ केल्लोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुझ्या कुडीच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबा ताच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी सांगता मागी आमच्या बाबा सुरेशपुरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची ताकुल्त कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक पळय तुजी खुशी पाळोवंक ताका मोन आसलें पळय खऱ्या बाबरतान हांगा ताका बाबरत्यांत एकवटली तेच पुरें तुजे काकुळतीन सर्गी देवतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं पळय देवा तूं भक्ती भरीत मागण्याक कान दिताय आज भक्ती निकेपल्या या तुझ्या साकरा पिटर लाजरासाक न्हिजलेल्या संगता ससना सर्गींच्या सुखांत वांटून पळय क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ससनसो विशय
precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. देवाच्या भाग्यवंतानो, ताच्या आधाराक येयात. सर्विस्पराच्या दूतानो, ताका मेळूंक येयात. अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात. तू